पिठाची होळी घेवन हांगसर आमचे ठरिल्ल्या जाग्यार वयतात आनी ती आमी बरे भशेन ती सेलिब्रेशन करतले आनी ती आमचे वर्सावळ्याची आमी आतां लोक जरी मेळत थंय बरे 1000 ते 1500 सुमार लोक असतात आनी ते आमी बरे उमेदीन थंय मनयतात. हे आमचे पारंपारीक म्हणजे कितलींशीं वर्सां आमची पिढ्यान पिढ्या ही चलता. आमचे शिगम्याचे एक व्हडली एक विधी आहा, आमी एका दुरीक म्हणटात आनी हें आमचे पिढ्यान पिढी हें चालू आसता. हें स्पेशली एकाच संकश्टकी येता आनी हांगसर पयलीं गडे बिडे पडटाले कालांतरान हळू ते आतां बंद जाल्या. पूण हे आतां परंपरा हे आमी अशी चालू दवरतले. हे आमचे एक शिगमोत्सवाचो एक भाग आनी हो आमी आतां मुखार असो चालू दवरतले. फाटली पिढ्याची हेज्याक बरी नडत उडयतली ही आमी अशें आशिबा तेंचे कडेन बाळगून आसता. एका आमी दुरीक पळय म्हणटा न्ही तो होळीचो हें आसता न्ही भाग तो वेगळो आसता. तो आमी पुनवेच्या दुसरे करतात म्हणजे जेन्ना आमी होळी पळय खेळटा न्ही तें आसता आनी त्यो होळीचो पार्ट वेगळो आनी हो दुरी वेगळो. हो दुरीक हो कंप्लीट डिफरंट फ्रॉम होळी. अशें दुरीक आनी हांगा खंय खंय जाता आनी हो आमचो प्रत्येक मेळ पळय आसता न्ही ते प्रत्येक मेळांनी हो दुरीक मो आसता आनी हांगसरल्यान आतां तरवळ आसता तेजे मुखार बोरी आवेडे आसता तेजे मुखार तामशिणें आसता जोगोवडा आमचे नवदुर्गेचे आसता. अशें आमचे आख्खे बोरयेचे 7 आसतात. तशें शेवड्याचे मेळ तशें भरपूर आसता. वेगवेगळ्या गांवांत वेगवेगळे भशेन मनयता पूण दुरीक हो मनयताकच.